आझाद मैदानाचेर आंदोलनाक बशिल्ले IPHBच्या कर्मचाऱ्यांक कांयच येणावळ ना। तांची परिस्थिती वायट आसा। तांकां मदत म्हण समाजीक वावुरपी फुडें सरल्यात। आंदोलनाक कड्डण आनी हेर गरजेच्यो वस्तू दिल्यो। समाजीक कार्यकर्तो तशेंच आदवोगाद शैलेश गावस हाणें बुधवारा आझाद मैदानाचेर आंदोलनाक बशिल्ल्या IPHB कर्मचाऱ्यांची भेट घेतली। आमकां ह्या सरकारान ज्या सरकारान घेतलेले आनी तोच सरकार आतां सध्या आसा तेणी आमकां घेवन कामार घेवन आमकां रेगुलर करपाचें हेंच आमचें मेन इंटेंशन आसा। सद्या आमची परिस्थिती कशी आसा, परिस्थिती सामकी आमची हें आसा। आमकां दर पगार आतां कालचो म्हयन्याचो पगार अजून ना आमकां। म्हणजे इतके काम करून गोंया खातीर आयज तांकां आपलो हक्क मेळोवच्या खातीर हांगा प्रोटेस्टाक बसचें पडटा। म्हाजें इतकेंच म्हणणें आसा की जर जाता CMा कडेन हांव जाणा, हांव एक CM म्हणना, हांव म्हणटा डॉक्टर प्रमोद सावंत जो एक सामान्य मनीस आसा, आमच्या सारको, तुमच्या सारको, ह्यांच्या सारको मनशान मनशाची प्रॉब्लम समजून घेवपाक जाय। We have come here today to give a small help to these people who are sitting on the protest because people are coming here, they are meeting everyone and going. सगळे तांकां मेळटा, त्यांची विचारपूस करता, तांकां आश्वासनां दिता आनी वयता। हेच्या वर कांयच ना। So when I saw the news, I felt like I should do some small help to them.